मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. टायम जालो आसा 12 आनी हांव व्लॉग स्टार्ट केला हांवें आतां. जे सकाळचे जे रुटीन आसता पळय जाल्लें आसा आनी बाबू न्हिदला. सो जेन्ना तूं न्हिदता न्ही, जी कितें बारीक बारीक कामां आहा पळय हांव तें करता. म्हणजे कपडे पयलीं सुकोवपाचें काम तें करता. आनी 2-3 दीस जाले पावस ना, बरें वत पडटा आनी कपडे न्ही रोखडे सुकता. आनी म्हाका न्ही कमेंट केल्ले की तूं एक 40 डेज पर्यंत रेस्ट घे, कांय काम करनाका. काम म्हणजे हांव घरचे बारीक बारीक कामां करताच, सगळ्या मम्मीचेर प्रेशर घालना. सगळें मम्मीच करता एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार. हांव ते रेस्ट घेताच. सो बारीक बारीक कामां आसा न्ही हांव करता, हांव ताका हेल्प करता. कित्याक सगळें चेड जायना. फक्त आनी उदकान अशें आयदनां बी घासपाचें असलें बी हांव काम करना. बाकी सगळें जे बारीक बारीक कामां आहा पळय तें हांव सगळें करता. आनी आयज न्ही हांवें ब्लिंकिटांतल्यान अशें टोमॅटो कोथमीर नासलेलें तें ऑर्डर केलें. आनी एक प्रॉब्लम जालें म्हणजे हांवें आयज न्ही आलें ऑर्डर केल्लेलें, जिंजर. सो तेंच्यांनी न्ही रॉ टर्मरीक धाडून दिला. सो ते आले भशेनूच दिसता न्ही तें. सो तिमी म्हाका दिसता कन्फ्युजन जालां आसलें तांकां बी. सो तेंच्यांनी आतां रॉ टर्मरीक धाडून दिलां. हें पळयात. सो दिसता सेम आले भशेनूच. आतां हें कितें करपाचें म्हाका कांयच खबर ना. आतां पळोवया, हें रिटर्न करूंक मेळटा जाल्यार हांव रिटर्न करता. सो म्हाका न्ही ब्लिंकिटान कशें रिटर्न करप तें खबर ना. सो पळयता इफ जालें जाल्यार हांव तें रिटर्न करतलें. सो सगळें सामान हांवें ते जाग्यार दवरलें. सो आतां आमचें फंक्शन लागीं पावल्लें आसा. सो शिव न्ही काल रातचो 12:30-1 पर्यंत बसून न्ही तो स्टिकर लायतालो की रिटर्न गिफ्ट दिवपाक ते बॅग्स ते. हांवें म्हटलें शिवाताक तूं इतलें लेट रावनाका. थोडें तेणी केलें काल. हांवें म्हटलें थोडेंशें हांव करता म्हटलें. सो जेन्ना हांव बाबू न्हिदता न्ही मातसो टायम मेळटा म्हाका तेन्ना हांव करता. सो तो न्हिदलेलो न्ही, तो म्हटलें हें स्टिकर लावया म्हटलें. सो हार्डली थोडे दीस उरला की तो दीसभर कामातून येता. आमी रातचें ताका झेम जायत ना बाबू लागून, हय का न्ही. सो बाबू लागून न्ही आमचें खूब जागरण जाता रातचें. सो म्हटलें हांव बसून करता म्हटलें. जाता तितलें केलें हांवें. ओके, ऑलमोस्ट सगळें रेडी जाल्लेलें आसा आमचें फंक्शनाचें, कांय अशें उरोंक ना. सो हें बसून न्ही हांवें बेगिना बाबू उठच्या पयलीं, तेन्ना शिवू आयिल्लो, बाबू उठच्या पयलीं हांवें सगळें हें स्टिकर न्ही स्टीक केलें. ओके, आनी मागीर हांवें सगळें व्हरून दवरलें. आनी फक्त आतां आमकां भितर हें घालूंक जाय, गिफ्ट्स बी घालून रेडी करूंक जाय. सो ऑलमोस्ट आमचें सगळें जाल्लें आसा. सो हांव तें करून घेता आनी थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. ओके, सकाळीं हांवें व्लॉग केलेलेच, मागीर हांवें तुमकां मेळकूच ना. सो टायम जालो आतां 4. आतां जस्ट फ्री जालें हांव. सकाळीं जालें कितें प्रॉब्लम तें तुमकां दाखयल्लें न्ही हांवें गिफ्ट पॅक म्हणजे तें पॅकींग सगळें करतालें. ओके, सो मागीर तो कितें आतां मातशें लंगोट वलें जाल्यार न्ही रोखडो उठ्ठा. उठलो तो. ओके, उठलो मागीर ताका घेवन बसपाक मागीर तो उठलो की न्ही ताका फीड कर. मागीर फीड केलें की रोखडो असो न्हिदना आनी खेळना. ताका घेवन भोंवचें पडटा, त्या वांगडा बसचें पडटा. ओके, सो तें एक जालें. मागीर आयज सांगलेलें शिवाताक हें हाड म्हणून मटन. ओके, म्हाका तें मटन बोन सूप पिवंक जाय आसलेलें. पण शिव इल्लो घेवन 11:30 सुमार घेवन येयलो तो. तें क्लीन कर, सगळें मम्मीनूच केलें. क्लीन कर म्हटल्यार न्ही 12-12:30 जालीं. आनी तुमकां खबर आहा एक मटन करी करपाक कितें व्हडलो प्रोसेस. ओके, तें सोय भाज हें भाज. आनी म्हाका यादूच ना की आयज शिवनाताक बेगीन वचूंक जाय आसलेलें कामाक, कळ्ळें न्ही, 1. सो आयज IPL फायनल मॅच न्ही. खबर आहा, तुजो आवाज कसो स्लो कर, न्हिदला तो. सो आयज IPL फायनल न्ही. सो ताका आयज येयला 2-3 कडेन इव्हेंट येयला मॅची लागून. सो तो 1 वयता म्हणून म्हाका तेणें काल सांगलेलें रातचें. म्हाका इतलें तकलेन येवकूच ना. ओके, सो मागीर सकाळीं पळयत जाल्यार ताका 1कूच ताका भायर सरूंक आसलेलें आनी जेवण हांगा रेडी जावकूच ना. आनी आमगेर कालचें बी सगळें उरता कितें करी बी केल्यार. सो आयज न्ही कालचें बीन कांय नासलेलें. सो यादूच ना म्हाका की ताका बेगीन वचूंक जाय म्हणून. सो आतां करतलें कितें, कांयच ना. सो 1 सुमार गेलो तो कामाक. सो आपूण कितें भायर खाता म्हणून पावलो. सो आतां 4 जालीं. आतां हांवें कॉल केलो ताका, कांय खावंक ना, खंय उपाशी आहा तो. एकदां तांकां भितर स्टार्ट जालें न्ही प्रोग्रामींग कितें आसूं, तांकां अशें भायर येवंक मेळना. सो आपूण कांय खावंक ना म्हणून पावलो. हांवें म्हटलें जेवण रेडी आसा, आतां तरी यो म्हटलें हांवें, तशें येवंक मेळना. सो तें एक गडबड. सो सारकें मूड ऑफ सारकें. तें बेगिना मम्मीन केलें. 3:30 येयलां हांव. आनी सगळें तिजेर पडटा न्ही. म्हाका वचून हेल्प करया म्हटलें हेज्या वांगडा बसूंक जाय, बाबू वांगडा. सो ताका लागून सगळें मम्मीनूच केलें सगळें. ताका लागून आयज सामकें गडबड जालें सारकें. जेयलें, जस्ट जेयलें, तो न्हिदला. तो न्हिदलो की मागीर हांव जेवपाक गेलें 3:30 सुमार. सो आतां टायम जालो 4. सो तुमी म्हणटलें 4 जालां आनी तूं न्हिदोंक ना. सो आयज हांव न्हिदना. सो आयज आमच्या घरा एक आमची YouTube फॅमिली येवपाची आसा मुंबयच्यान. सो लास्ट टायम तुमी येयल्ली आमगेर जाल्यार हांव पोटां आसलेलो. सो तुमी गोंयान येयला भोंवपाक. सो काल म्हाका तेणी कॉल केल्लें आपूण तुमगेर येता म्हणून बाबूक पळोवपाक. सो म्हटलें यो. सो ताका लागून हांव जागे आसा आयज. अशें म्हाका झेम पडत ना आयज, कोणा खबर की रातचो आतां मातसो तो रातचें न्हिदता चड अशें
किरकिरी करना 2-3 दीस जाले मातसो न्हिदता रातचो सो ताका लागून कांय टेंशन ना. ओके सो हय फाल्यां स्कूल स्टार्ट. सो म्हाका बेजार दिसता की शुनात जेवना म्हणून ताका लागून तें कितें करपाचें गडबड जाल्या आयज. भायर पळयात वत आनी पावस दोनी. सकाळच्यान वत आसलेलें आनी आतां पळयात पावस येयलो आनी वयर काळोख जाला. मम्मी आसा म्हजी मम्मी आसा तो भाव वाटो बरें आसा न्ही कशें आसा आई बरें Congratulations. हाय कार पार्किंग ना हॉटेल ना 6 चा भायर सरता केन्ना 8 तू ऑलरेडी व्हिडिओ चांगला ना आम्ही खुर्च्या निगडी करता. ओके गुड गुड तरी पण असं करता मेंटेनन्स जोडून राहून ताने ताका गरमी आसा वॉटर माझे म्हणजे सेन्सिटिव्ह असतं स्किन आज केन्ना येयली तुमी लास्ट डिसेंबर येयली तेन्ना बरो म्हाजे बसतालो. आतां म्हाजे बसना खंय. आतां व्हडलो जालो आनी ताका आतां तो आतां वळखता फेस पळय बरो बसला. तुमी पयली आसली लास्ट टायम येयल्ली आमगे लविना आनी लविनाची मम्मी ही मम्मी आयज फर्स्ट टायम येयला. अबो हाय मॉन से हाय टू एवरीवन से हाय. तो ऋतुकाकूच पळयता. हाय 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 हाय. तो आसता की रडटा ये रडटा 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 लविना Your place is there only. Where is it? होय कसलो. बाय म्हण. Bye. Say bye. Bye. Give flankish. Yeah, you take this. बिझी हा तो. Thumbs up. Say. Say. Yeah, smile. गुड झाला. आणि लग्न आणि काय येता येता आता पुढे आणि 6 महिन्यांचे काय नाही स्पेशल चार कुठे रे सो महिन्याचे टेस्ट अजून विषय राहा. आई शिवून आणि शिवा खूप शिवून आई. सो टायम जालो 9:30 आनी बाबूक न्ही हांग घातला हांवें मातसो उठ्ठ. आयज ब्लिंकीट वाल्यान पळय कितें धाडला. लसूण सांगलेले हळद धाडला. सॉरी आले सांगलेले हांवें. आले आसलेले फ्रिजीन थोडेशेच म्हटले ऑर्डर करया पण आले जाग्यार हें धाडला टर्मरीक. आतां कितें करपाचें रोवपाचें खंय. म्हाका न्ही ब्लिंकीटांतल्यान कितें ऑर्डर बीन केलें न्ही ते मागीर सपोज रॉंग कितें येयलें सपोज पार्सल किंवा रॉंग सामान येयलें ते कशें रिटर्न करप तें खबर ना म्हाका. लास्ट टायम येयल्लो तो ताका विचारलेलें हांवें म्हणजे कशें हें करप तेन्ना म्हाका सांगलेलें कितें तरी हांव विसरलें. आतां हें म्हाका रिटर्न करूंक कळना. हांवें सर्च केलें ब्लिंकीटांतून एपार कांयच म्हाका मेळना. सो आसूं म्हटलें आतां नेक्स्ट टायम येयल्यार परत ताका हांव विचारतलें. तेन्ना रॉंग धाडला हळद मम्मी झाड लायता खंय रोयता खंय पातोळची पानां आसलीं नागपंचमी. आनी पांड्या हांवें हांगा दवरला आनी मम्मी करता हांगा तांदळाचे भाकरी. सो हांव स्लो उलयतां तो आनी उठ्ठलो म्हणून. सो म्हटलें आयज मटन करया न्ही सो तांदळाची भाकरी
आणि सकाळी केल्ले गडबडीने मटण करी सगळे गडबड अजून शिव येऊ ना येता म्हटला जेवपाक आणि आयज हे केला मटन ग्रीन सुक्का या पळयात तू म्हटलें मम्मीक तू भाकरी लाट हांव फ्राय करता तो न्हिदला न्ही आनी हेज्या फाटां लागपा जाय आनी फाल्यां स्कूल न्ही बॅकपॅक बीन केले सगळे ओके फाल्यां 4च पिरियड आहा तांकां बीन सुट्टले सो ते काय टेंशन ना आनी हय रे खबर आहा फर्स्ट डे ओके आनी आमची फॅमिली येयल्ले लविना तेणें तुका चॉकलेट आनी बाबूक न्ही हे दिला कपडे बीन हे तुमकां फालच्या ब्लॉगान दाखयता खूब आहा ते ओके सो आनी कांय ना जस्ट ब्लॉग एंड घेता पुरो जालें हांगा तिमी येयली तेन्ना उठलोलो तो मागीर न्हिदूकूच ना मागीर किरकीर स्टार्ट मागीर ताका बांदलें हांवें बांदलें आतां मातसो न्हिदला बांदल्यारूच तो बरो न्हिदता नाल्यार न्हिदना सो उठलो तो मागीर उठलो की ताका हांव डायपर घालता ओके सो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा शेअर करा चॅनलाक सबस्क्रायब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर बाय आय लव यू फ्रेंड्स प्लीज comment and subscribe to my channel Go Festival आई सगळ्यांक बाय म्हण बाय गांवान बुडली खंय हय ते भाकरी आनी चपाती करप म्हटलें टेंशन आयज मटण हाडला म्हणून करया म्हटलें ओके चला बाय म्हण आई चला बाय